एक मिनिट सर, मुद्दाम जावन तुमी म्हाका दिसता इस्कॉलार हांगासर पावल्ले आसा. आमी पळयलें 2-3 दीस जाले आमी बातमी करता हांगासरल्यो की हांगासर IIT प्रपोज जाल्या म्हणून. पण पळोवपाक गेल्यार आयजूय आमी पळयलें की सगळे कडेन बागायती आसा, लोक कुळागराचेरूच डिपेंड आसा, गोरवां गोटे आहा. सो तरी आसतना हांगा IIT सरकार समज हाडूंक सोदता जाल्यार ह्या लोकांचो ताका विरोध आसा. सो तुमी आयज मुद्दाम येयल्या ह्या गांवांत, तुमी कितें सांगूंक सोदता? ह्या भागातले ग्रामस्थ म्हाका एक 4 दीस पयलू मेळपाक गेल्ले आशिल्ले आनी तांच्यांनी जे तुवें म्हाका आत्तां नॅरेट केल्लें आसा ह्या एकंदरीत प्रपोज्ड IIT आमी अशें म्हणया की आमचे टोटल गांव जो आसा तो शेती बागायतेन वसयल्लो आसा. ज्या वेळाचेर काही पत्र वेव्हारांचेर हांवें जेन्ना नजर मारली जाल्यार एक गोश्ट एंटायर जो सर्वे नंबर जो ताणीन जो आयडेंटिफाय केल्लो आसा त्या सर्वे नंबर मालकी हक्क ताका कोमुलदादी कडेन आसा आनी ताजी एकंदरीत टेनन्सी कायद्याचे अंतर्गत ह्यो जमीन सगळ्यो हे शेतकार जे भाव जे आसात जेणीन पिढ्यान पिढे ही जमीन वसयलेली आसात, घाम घळयलेलो आसा, रक्त आटयलेलें आसात आनी तांची परचेज केल्ली आसा. हांवें सदां तेजे पयलू राजकीय क्षेत्रांत येवचे पयलू शेतकाऱ्यांचो ताट कोणो आसपाक जाय ही म्हजी ठाम भुमिका आसा. आनी म्हणूनच शेतकाऱ्यांची आर्त जी एक हाकुकार जो आशिल्लो, एक उलो जो आशिल्लो, त्या उल्याक साथ दिवपा खातीर आज हांव तांकां प्रत्यक्षांत मेळपाक आयिल्लो आसा. खरें म्हळ्यार ते म्हाका सांगताले की आमी 50-60 जाण वाड्या वयले आमी तुज्या ऑफिसान परत एकदां येतात. हांवें तांकां सांगलें की म्हज्या ऑफिसान येवचे पयलू जो पर्यंत प्रत्यक्षांत हांव वस्तुस्थिती पळयना, जो पर्यंत ताची रियलिटी, ताची टोपोग्राफी, ताजी बॉर्डर्स, ताजे फॅक्ट एंड फॅक्च्युअल्स जे कितें आसा ते फायंड आउट करना तो पर्यंत हांवूय तुमकां कांय गोश्टी उत्तर दिवपाक शकपाना. आनी म्हणूनच ह्या आज इमिडिएटली विदीन 4 days ऑफ टायम ह्या सगळ्या म्हज्या खास करून ह्यो जो भाग जो आसा तो ट्रायबल वसाहती भितर येता. आनी म्हणूनच आज सुद्दां येता आसतना हांवें पळयलें की तांच्यांनी घोसाळीं पिकयलेलीं आसात, चिबडां पिकयलेलीं आसात आनी वेगवेगळे भाजी, त्याच बरोबर म्हाजे दोळे मुखार आसा ते कुळागर आसात, माड आसात, फाटल्यान काजू आसात, केळी आसात. आनी अशा परिस्थितीन आज हे जे IITची सायट मेन म्हळ्यार प्रपोज आनी ताका मान्यता, तेजे एक्सपर्टिजम कोणाक विचारून घेवन केल्ले आसात किंवा कशे तरेचो ताजो प्लॅनिंग आसा हे जो पर्यंत आमी प्रत्यक्षान ताजो अनुभव घेयना किंवा दोळ्यांनी पळयना तो पर्यंत काही गोष्टी करप तितलेंच डिफिकल्ट आसा. कारण हांव ताजे पयलीं एक फ्लॅश बरेचशे जाणांक खबर ना, ज्या वेळाचेर आदरणीय आमचे स्वर्गिस्त मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर आमी पयलो तेंको आमदार जावन दिलो त्या वेळाचेर हें प्रपोजल ताणें म्हाका दिल्लें आशिल्लें. त्या वेळाचेर सांगलें ताका हांवें 12 लाख स्क्वेअर मिटर ती जमीन जी आसा म्हणजे ती म्हज्या मतदारसंघान तुमकां खंयच ना. त्या वेळाचेर हांवें मनोहरभाई पर्रीकाराक एक सजेशन दिल्लें, इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉर द 12 lakh square meter of land, why you are not going for 7 lakh square meter of land by enhancing the FAR. होय विशय त्या वेळाचेर डिस्कशनाक आयिल्लो आशिल्लो आनी 7 लाखां भितर IIT बसपाक शकता काय कितें हाजेर म्हजी आनी मनोहरभाई पर्रीकाराची चर्चाय जाल्ली आशिल्ली. पूण एक लॉटान भितर 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मेळप गोंयांत तरी खूब डिफिकल्ट आसा अशें तेजे वेळाचेर जालें. आनी IIT जी मुख्य जी मिनिस्ट्री जी आसा दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रमायज वीथ द 12 lakh square meter of land. हो एक तेजे वेळाचो एक निष्कर्श आशिल्लो. आनी म्हणूनच आज प्रत्यक्षात
19 लाख चौरस स्क्वेअर मिटरा पैकी जे म्हजी माहिती प्रमाणे आणि आमचे ज्ञानेश्वर बाब आणि ग्रामस्थ म्हाका जे मेळपाक गेल्ले आशिल्ले त्यांच्या महादेव त्यांचो हॅबिटेट जो आसा किंवा तांची जी जमीन जी बागायतीची सकल जी येता ती जवळ जवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे येता. मागीर थीक फॉरेस्ट आसा, तदनंतर बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. ह्यो एक नजर जर मारली जाल्यार ही ग्रेजिंग लँड आसा. ग्रेजिंग लँड म्हळ्यार कितें, जेजेर गोरवां चरपाक वता, जंगल आसात, घनघाट जंगल आसा, जेजेर करून एनिमल्स जे आसात, पशु पक्षी जे आसात ते हॅबिटेट करून राविल्ले आसात. ताजी इकोसिस्टम किंवा बायोडायवर्सिटी जो आसा ह्या सगळ्यांचो ताजेर प्रेशर कितलो येतलो हे जे सगळे फायंडिंग्स करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता. पण येदा कदाचित हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्याक कडेन आज हांव प्रत्यक्षात कित्याक आयिल्लो आसा की म्हजें कर्तव्य आसा आणि म्हजी एक जबाबदारी आसा एक आमदार ह्या नात्यान की गोंयचे मुख्यमंत्र्याक कोणी जर म्हाका प्रपोजल दिलें जाल्यार ताजी सविस्तर माहिती दिवपाची. बरेचशे फावटी कितें जाल्लें आसात की गोंयचे मुख्यमंत्र्याक सुद्दां रॉंग सल्लो वता आणि नंतर काही गोष्टी ज्यो आसात, निर्णय जे आसात ते बॅक घेवचे पडटा, ते विड्रॉन करचे पडटा. हे आमी वास्तविकता गेली कित्येक वर्सां ताजे बरोबर आसतना आमी कॅबिनेट म्हणून आसात किंवा बाकीचे सगळे निर्णयाचेर आमी पळयलेले आसात. ज्या वेळाचेर एक सक्षम अधिकारी पूण जेन्ना सायट लोकेशन ज्या वेळाचेर आमी पळयतात त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चांचपणी सुरू जातली. डिटेलन हांव मागीर उलयतलो, पूण हांव एकूच सांगपा खातीर आयिल्लो आसा की शेतकऱ्यां बरोबर गोविंद गावडे ठामपणान उबो आसतलो, खंयच्याय स्थितीन उबे आसतलो. पण एक गोष्ट बऱ्योचश्यो काही गोष्टी तेन्ना पर्सनली हांव तांकां मेळिल्लो आशिल्लो, तेन्ना बऱ्योचश्यो तांचे कडेन चर्चा केल्ल्यो आसात. हांव तुमचे मुखार ते उलोवपाक शकना. हांव म्हजे बरोबर हांव परत एकदां तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आणि एकंदरीत जे आमी बेतोडकार म्हणून जनतेने हो आवाज जो उठयलेलो आसा तांच्या आमची पूर्ण संघटना उटास संस्था शेतकऱ्यांच्या बरोबर आसतली. कारण उटास संस्था ही शेतकऱ्यांच्या पोशांतल्यान आणि खास करून गोविंद गावडे हो शेतकऱ्याच्या पोशाक जन्माक आयिल्लो भुरगो आसा आणि हे सगळें करता आसतनाच वेगळे वेगळे विशय तातूंत चर्चा आणि चर्चेच्या अंती काही गोष्टी करप हे तितलेंच म्हत्वाचें अशें म्हाका जर दिसता. पण डेफिनेटली न चावलता हांव आतां एक नजर मारपा खातीर वयतलो. म्हाका कितलो चडचो पडटा तें सुद्दां हांव चलतलो. पूण प्रॅक्टिकली ताजें थोडेशें गिन्यान मेळोवपा खातीर आज हे हांव ग्रामस्थाक मेळपा खातीर आयिल्लो आसा. तेंच्यांनी म्हाका निवेदन दिल्लें आसा. त्या निवेदनाच्या अंतर्गत म्हजी तेतून फायंडिंग्स करून हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां पत्रव्यवहार करतलो आणि हांव इतलेंच म्हणटलो खंयची जी निर्णय आसा तो कोणाचेर लादपाक जायना, तो स्वागत करपा खातीर स्वागत करपा सारको आसपाक जाय. होच म्हजो ह्या आजच्या भेटेंतल्यान एक संदेश जावन आसा. शकना हांव म्हजे कडेन ज्या वेळाचेर आमचे ज्ञानेश्वर आनी ते आमच्या उटा कडेन संघटली तशें एक गोश्ट आमकां जमेची. आनी हांव परत एकदां सगळ्यांक सांगता, जाणीन समाजा खातीर कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा, आमची जबाबदारी आसा तांकां संरक्षण दिवप. जे कोण समाजा कडल्यान कितें अपेक्षा कोण करपाक शकता, ज्यांनी समाजा खातीर कितें तरी योगदान दिल्लें आसा, कोण तरी अन्याय जालो ताका हरशीं तांकां समाज केन्ना दिसत ना, त्या लोकांनी थोडोसो विचार करचो. नाल्यार काही गोष्टी कितें जाता मागीर की अरे आतां समाज खंय गेलो, आतां खंय उटो खंय गेलो. उटाक पूर्ण जाणीव आसा कोणा बरोबर रावप आनी कोणा बरोबर न रावप. उटा संघटना कोणाच्या दावण्याक बांदिल्ली ही संघटना न्ही. उटान आपले स्वताचे अस्तित्व निर्माण केल्ले आसात. गोंयच्या सब रजिस्ट्रान जरी ताजेर बॅन सुद्दां जर हाडलो जर आसत तो कागदाचेर बॅन आसपाक शकता, पण काळजान कोरिल्ली जी उटा संघटना जी आसात ती चुली चुली कडेन पाविल्ली आसा पळय न्ही, ती कोणूच बॅन करपाक शकपाना. हे आजच्या ह्या घडयेक हांव सांगपाक सोदतां आनी हांव जाहीर करतलो की उटा संघटना आमचे अध्यक्ष उलयतले ते मेळपाक येतलेच, पूण एज त्या संघटनेचो एक ल्हानसो एक कार्यकर्तो म्हणून त्यांच्या बरोबर आमी तटस्थ उबे आसतले.